वाराड्याचो ईस्ट ट्रॉफी 2025 ऑन डायस आमचो लाडको डायनामिक लोकल MLA बाब रिजनल सिनियर आमचो वायस प्रेसिडेंट पांगो कॉस्टापल कमिटीचो आमचो रेफरी कमिटीचो चेअरमॅन आणि FC गोवा प्लस आमचो सरपंच लोकल आणि सगळे डायसार आसा आणि सगळ्याहून आमचे लाडके मोगाचे क्राउड आमचो फुटबॉल मोगी देव बरें करूं म्हणटा तुम्ही इतले व्हडा संख्येन आज येयले आणि हे फायनलाक तुम्ही तुमचो टाइम दिलो फुटबॉलान एज अ GFA आम्ही जायते न्यू सिस्टम हाडूंक फुडें सरल्या तेतून जो रोल आमचो टोर्नामेंट जाता विलेज लेवलाचेर तेजेर विलेज लेवलाचेर जे टोर्नामेंट जावन ते कितें अर्न करपाक सोदता बट थोडे आमचे क्लब आयज काल हे लोकल टोर्नामेंट जावपाचे आसा ते बंद करपाक फुडें सरल्या हांव मागता जे कोण फुडें सरल्या तेंचेशी तुमी चिंता तुमी फुटबॉलाक कितें करपाक सोदता ते तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसा आमचेशी GFAशी उलोवपाक जाता पण अशें न्हू की एक ग्रुपिजम करून जो लोकल टॅलेंट आसा आमचो जो टोर्नामेंट जावपाचे तुम्ही बंद करपाक सोदता ते मातशें फाटी सरा आणि गोंयचे जो आयज इतलो क्राउड येता ISL मॅची जाता इतलो क्राउड जायना I League मॅची जाता इतलो क्राउड जायना बट लोकल मॅची पळोवपाक लोकल आमचे विलेज लेवलाचे मॅची पळोवपाक क्राउड जाता तेका तुम्ही बंद करपाक सोदिनाका आणि आम्ही GFA उगी रावचे ना तुमकां अशें कितें येयलें जाल्यार तुमी इंटर विलेज बंद करपाक सोदता जाल्यार आमी तुमकां ओगे रावचे ना आणि आमची कमिटी जे कितें करूंक सोदता तेका तुमी सपोर्ट करा आमी GFAन डिसिजन घेतले आसा अंडर डेव्हलपमेंट आमचे ग्रास रूट आसा अंडर 13 अंडर 15 अंडर 17 सिनियर टीमी आमचे बरी करिना लास्ट इयर आम्ही संतोष ट्रॉफी फायनलाक पावले बट दिस इयर वी हॅव नॉट अचीव गुड बट इन कमिंग डेज वी शूड हॅव अ गुड परफॉर्मन्स कित्याक आम्ही ग्रास रूट लेवलाचेर फोकस दिल्लो आसा अँड वी आर पुटिंग एज अ GFA लॉट ऑफ एफर्ट टू डेव्हलप ग्रास रूट लेवल इन 4-5 years वी कॅन सी द बेस्ट टॅलेंट फ्रॉम गोवा हो टोर्नामेंट ऑर्गनायज केलो दोन्ही क्लबांनी बरे भाशेन वेल ऑर्गनायज तुमकां शाबासकी दिता आणि अशेंच तुम्ही फुडें वरचो म्हणून आणि GFAचो सदांच तुमकां सपोर्ट आसतलो आणि म्हाका 2 उतरां उलोवपाक तुम्ही चान्स दिलो म्हणून देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू टोर्नामेंट ऑर्गनायज जाला वारवाडीची इश्टाक कितें तरी एक सपोर्ट जाय म्हणून सगळ्यांनी म्हाका दिसता बरो सपोर्ट तांकां दिला तेज भाशेन ऑर्गनायझरान एसोसिएशन आमगे युनायटेड क्लब ऑफ बातोर आहा प्लस मारगांवचो क्लब आहा त्यांनी बरें काम केला पण आज कितें जालें जायत कडेन टोर्नामेंट जाले आनी हावजी प्रायजा लागता हावजी प्रायजा कॉम्पिटिशन सो मकसदा बट एनीवे बोथ द टीम्स आर प्लेइंग अ गुड गेम दोगांय बरे खेळटात आनी बरें ऑर्गनायझेशन केला आमचो ग्राउंड आतां शॉर्टली जावपाचो आहा नेक्स्ट टाइम वी विल हॅव अ बेटर प्लेस हियर सगळ्यांक आयचे जे ऑर्गनायझर आसा दोन्ही टीमीक बेटर ऑल द बेस्ट सगळे टीमीक जे त्यांनी पार्टिसिपेट केले तांकांय बी आय विश देम ऑल द बेस्ट मे वी ऑलवेज सक्सीड इन फुटबॉल कित्याक फुटबॉल म्हणल्यार आमगेले गोंयकारांगे रगत आसा आज आख्खी चोयला आसता तुमी GFA आख्खी टीम आहा तांकांय बी आय विश देम ऑल द बेस्ट मे फुटबॉल गो टू न्यू लिमिट्स सगळ्यांक म्हजी 2 उतरां आयकली ऑर्गनायझरांक परतून यश टीम मे द बेस्ट टीम बीन कित्याक एक गोल आमगे राया टीमीचे पडला आनी राय आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीची टीम सो आय विश दे विन गो हेड एंड विन द मॅच थँक्यू आनी सगळ्यांक परतून एकदा गॉड ब्लेस यू